मनीस आपल्यो वेदना उलोवन व्यक्त करपाक शकता, मात मोनजातींक कोणाचो तरी आदार हो लागताच. मनशाच्या रुपान जेन्ना तांकां हो आदार मेळटा तेन्ना ह्या मोनजाती परस चड विश्वासू आनी मनशांक जीव लावपी कोणूच आसना. घरांत पोशिल्ले सुणी माजरांची आमी जीव ओतून कुयदाद घेतात, तांकां सदांच जेवण खाण दितात. मात जी सुणी रस्त्यार भटकतात तांकां आलाशिरो दिवपी तांचो असो कोणूच आसना. मडगांव वाठारांतल्या भटकी सुण्यांक तांचो आदार माजोड्डेच्या फिडोल पेरेराच्या रुपान मेळ्ळा. हे फिडोल पेरेरा फाटली 20 वर्सां जाली ते स्वखोशेन रस्त्यावेल्या सुण्यांक तशेंच माजरांची कुयदाद घेता. ताणें ताच्या घरा सुमार 54 सुणी आनी 38 माजरांक आलाशिरो दिला. आता ऑलमोस्ट 54 आहाय. कितली? 54 dogs and 38 cats I have got along with the kittens, and I have almost 9 puppies I have got. So हेय बी म्हाका fish market मेळ्ळले ते हांवें घेनेले, and they were very small. There was no mother, so they were actually feeding दिवपा पडटा तांकां, आनी दोर देखून ओपन जावं नाय. सो तांकां हांवें हाडलें मागीर, बिकॉज आय हॅड अ कॉल फ्रॉम समवन स्टेटिंग दॅट द पपीज आर लेफ्ट, एंड देन आय वेंट एंड आय पिक देम अप. सो हांव आतां ती चड जालें. थोडीं एडॉप्शनाक वयताय, थोडीं वचनाय. सो आय प्रोवायड देम द फूड, स्टेरिलायजेशन, आनी स्टेरिलायज करून मागीर एडॉप्शनाक घाता. वच जावं वताय, हांव स्टेरिलायज फ्री करून दिता, मेडिकेशन दिता, वो वॅक्सीन मान दिता. सो तेदो एडॉप्शनाक वयताय थोडीं, वच जावं वचनाय. सो वचनाय तांकां आमचे कडेन आसताय मागीर. दीस आर ऑल इंडीज, ऑल लोकल डॉग्स. मुकोडे एकलेंय सूण ना जे ब्रिडेड आहा. सुदैवान म्हाका सदांच म्हज्या शेजाऱ्यांचो हातभार मेळटा. तशेंच कांय खाजगी NGO लेगीत खूब मजत करतात अशें फिडोल सांगता. घरात पोशिल्ल्या सुणे माजरां सयत फिडोल बेताळबाटी, सेरावली, कोलवा, सेनालबाटी वाठारांतल्या सुण्यांकूय जेवण दिता. My neighbors are also very helpful and kind like that, and there is always a assistant and help from few NGOs that has helped me, like JWD and PFA. Them help kelo ha maka sterilize korpa, and yeah, few donation here and there that I provide to the NGOs so that they can help me in the near future too. So whatever I can, like mujodan muko ki zat tesh ko now help kota tenka, like medication wise or feeding wise. I don't only take care of these dogs, but then I feed like Bethel Bathim, Seraulim, Kolva, Senal Bathim. So I go up till Hollywood that side to feed them. And it gets difficult at times, but then more difficulties is when it is raining. पावसा मातशें डिफिकल्ट जाता, वचोन तेंक हिंगसोन तेंक फीड कोर. आनी ती कितें जाता, ती बायलां येनाय जेवपाक. कितें घात जाल्यार देखून जेवण घात जाल्यार येनाय कित्याकू, बिकॉज दे हायड. पेडिग्री घाता, देन रायस आय पूट, करी पीसीस हाडटा. सो ते मिक्स कोता, आनी एवरी डे म्हाका अरावंड 30-40 किलोज लागता ही करी पीस. सो ते हांव रायसा मिक्स कोता आनी 1 टायम पेडिग्री दिता. सो आतां ते रायस, पेडिग्री, हे करी पीस घेवन कंटेनर घेवन आनी कांय घेवन भोंवपा येना. सो 1-2 बॅग दवरली बायकाचे, फिडींग केलें, सगलें येयलें. सो आउटसायड आय मोस्टली पूट पेडिग्री फॉर द डॉग्स वीच आर देयर ऑन द रोड सायड. घराको 1 टायम पेडिग्री दिता, 1 टायम रायस आनी करी पीसीस मिक्स करून दिता. घरात पोशिल्ले 54 सुणी आनी 38 माजरां मदीं 2 कुड्डे सुणे आनी 4 कुड्डी माजरां आसात, जांची खर कुयदाद घेवची पडटा. सरकारान लेगीत रस्त्यावेल्या अशा सुण्यां खातीर पावलां उबारूंक जाय. तशेंच 24 तास एक शेल्टर किंवा हॉस्पिटलाची सोय उपलब्ध करून दिवची असो उलो फिडोलान सरकाराक मारला. I have another dog which has an amputated leg, can't walk, so that's in the cage. I have another 2 more blind dogs which are in. I have 4 kittens which are blind, they can't see. So eso suni mazra कोण नाय care घेवपाक. So eso केसी गव्हर्मेंटान लायक तारो घेवपा जावो की ओके एक डिटर्मिन आपूण कोत्तलो कितें जाल्यार एस्टे डॉग्सां. म्हाकाय डिफिकल्ट जाता एक पाटी तेंक ते फूड प्रोवायड करपाक, तेंक एक शेल्टर प्रोवायड करपाक, बिकॉज मोस्ट ऑफ द शेल्टर्स वॉट दे डू, ती मेडिकेट कोताय आनी कोतून धाटाय, ती दवरूं सोदनाय. मोस्ट मिनींग ऑल द शेल्टर्स खूंय म्हूण दोतोलीं ती आनी कितू सुणी म्हूण दोतोलीं, कित्याक एवरी डे तेंकां येयीत आसताय केसीस. सो हांव घेवन गेल जाल्यार देखून ती दोताय, मेडिकेट कोताय आनी कोतून आनी सोडटाय. सो एश कोण जावपा जाय की सावथाक एक प्लेस आसपा जाय wherein we can keep this particular dogs like puppies, or there are dogs which are old, they can't walk. There are few dogs which need medication. There are few dogs which has no leg, which are blind, which can't walk, which has health issues. So in such cases we need 24/7 एक
आसपा जायी एक क्लिनीक ओ एक वेट दवरपा जावो with a ample of space for the dogs. And not only dogs, there are cats, there are kettles, there are accidents that are taking place. So, care then this place will be a beautiful place to live in. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकणेकार.